भुरगे आयले टू एक्सप्रेस देयर एंगर एंड डिस्गस्ट, कित्याक पयलीं भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारान भुरग्यांक पेटले, तांची रक्तां काडली रस्त्यार, आनी ताजे वयर मागीर एडवोकेट नरेंद्र सावयकरान तांचो इन्सल्ट केले. म्हणजे एक म्हण आसा, ॲडिंग इन्सल्ट टू इंजरी. एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट एडवोकेट नरेंद्र सावयकर इज डन. आमी हाजेर रिएक्शन दितना तांकां सांगिल्लें की तुमी एपॉलॉजी दियात, 24 तासां भितर एपॉलॉजी दियात, बिकॉज वॉट ही हॅज सेड इज कम्प्लिटली रॉंग. आनी जी कॉक्रोच शब्द सुद्दां चीफ जस्टिसान म्हणिल्लो, ताणें आपली चूक मानली आनी ताणें देशाच्या युथाक एपॉलॉजायज केल्ले. तशेंच एडवोकेट नरेंद्र सावयकरांनी करूंक जाय आशिल्लें, पूण फार फ्रॉम एपॉलॉजायजींग तो जस्टिफाय करता. आनी ताजे ते सिद्धार्थ कुंकळेकर सारके चमचे बी आसा पळय न्ही, दे आर ऑल्सो जस्टिफायींग इट. सो म्हाका दिसता खंय तरी हांकां बुद्ध शिकोवची पडटली. सो टुडे वी हॅव कम अँड put a complaint in the Panji police station against advocate Narendra Sawaykar based on two issues. पहिलो इशू जशें सांगलें, जेन्ना ही इमेज एडवोकेट नरेंद्र सावयकरान सोशल मिडियाचेर घाली, ताणें कितें दाखयलां हातून? ही हॅज कॉल्ड द यूथ एज कॉक्रोचीस एज वेल एज टर्माइट्स. आनी हे कॉक्रोचीस आनी टर्माइट्स कितें करता? दे आर डिस्ट्रॉयींग द नेशन. दे आर म्हणजे ते देशाक पोखळ करता, म्हणजे ते एंटी इंडिया एलिमेंट्स कशें ताणें तांकां हें करपाचो, लेबल करपाचो प्रयत्न केला. आनी कॅप्शन दिला, सेव्ह द नेशन. म्हणजे ह्या युथा कडल्यान आमचो देश वाचोवपाक जाय अशें ताणें ह्या पोस्टांच्यान एक मेसेज दिल्ली आसा. वॉट इज दीस? यू हॅव क्रिएटेड, यू आर इन्सायटींग द पब्लीक अगेन्स्ट दीस यूथ. तुमी ह्या युथाच्या अगेन्स्ट एक द्वेशाचो भाव निर्माण करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि बिकॉज ऑफ दीज यूथ हू हॅव ऑलरेडी फेस्ड एसॉल्ट फ्रॉम द पुलीस, तांकां आतां जनरल पब्लीक सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक चालू केल्ले आसा जंतर मंतराचेर. सो देर आर स्ट्रिक्ट लॉज अगेन्स्ट इन्सायटमेंट ऑफ पब्लीक आनी स्प्रेडींग डिसइन्फॉर्मेशन अँड क्रिएटींग सोसायटल डिसहार्मनी. सो त्या सेक्शनचा अंडर ताजेर एक FIR घालचो म्हणून आमी एक डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरो, जो तुम्ही भारत देशाचो मॅप पळयता, तो कसो दशा करून उडयला पळय. जस्ट लायक द नॅशनल फ्लॅग, जस्ट लायक द नॅशनल एंथम, द इंडियाज मॅप इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. ताजो प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट म्हणून आसा. अंडर दॅट ॲक्ट यू कॅनॉट पब्लिश ऑर शेअर incorrect, truncated or heavily modified maps of India which can undermine territorial integrity and incite societal disharmony. This is exactly what Advocate Narendra Sawaykar has done. So ह्या दोनूय मुद्द्याचेर आमी थोडे तांकां सेक्शन्स दिल्याच, पूण पुलिसांनी आनीकूय सेक्शन्स पळोवचे आनी कठीण ते कठीण सामके घट सामके अशे सेक्शन्स घालून ह्या नरेंद्र सावयकराक पुलिसाक हांगा हाडून ताची चवकशी करची आनी इफ रिक्वायर्ड अरेस्ट हिम. ताका बुद्ध शिकोवंक जाय that he is inciting the public against the youth of Goa and the youth of India who are just peacefully protesting against a crime done by your government. नीटाचो पेपर तुमच्या सरकारान लीक केला. हे भुरगे फक्त प्रोटेस्ट करताले पिसफुली, तांकां तुम्ही दाणांनी मारून ताचे रस्त्यार कुत्रे कशे तांचे रगत काडले आनी वयल्यान तूं तांचो इन्सल्ट करता. तुका आमी बुद्ध शिकयतले इन द कोर्ट अँड आउटसाइड द कोर्ट. सुनील, नमस्कार. भारतीय जनता पार्टी, भारतीय लूटमार पार्टी म्हणजे आज जे ह्या डबल इंजीन सरकारान जे चल्ला ते तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. तशें आमच्या युथान दिल्लीन मारहाणी केली, तेंची रक्तां काडली, कशें तांकां मोलेस्ट सुद्दां केले, बडये खिळे लावन सुद्दां कशें तांकां त्रास केले. हे जे यूथ आहात ते कोणा खातीर? आमच्या गोंयच्या युथा खातीर झगडटात. सो आमचो गोंयचो यूथ जो आहा तो आयज जागृत जाल्लो आसा आनी हांकां BJP जे हिटलरशाही सरकार आहा तांकां भूत शिकोवपाक तयार आसात. आनी हिटलराची कशी दशा जाल्ली तशी दशा ह्या भारतीय जनता पार्टीची जावपाची आसा. ह्या भारतीय जनता पार्टीन आमचे जे युथाचे भुरगे यूथ आसात तांकां कॉक्रोचूच न्हय, टर्माइट आनी काल एक टेलिव्हिजनान हे पळयतालो हांव न्यूज, टेररिस्ट सुद्दां म्हटले ह्या भारतीय जनता पार्टीन. हेजो जो हे आसा ते आमच्या गोंयच्या युथान नोंद घेवची आनी येता त्या इलेक्शनाक तांकां सारके बूथ शिकोवपाचे.
कित्याक हो नरेंद्र सावयकर आहा जो आमच्या भुरग्यांक टर्मायट आनी कॉक्रोच असो नेम प्लेट दिता, ताका आयज आमी पणजी पुलीस स्टेशनार येवन तेजी FIR करपाक रिक्वेस्ट केला पुलीस स्टेशनाक, आनी ते 3 दिसां भितर तेजी FIR जायना, तेजेर कितें कारवाय जायना तर फुडली कारवाय आमी कितें करतले ते आमी पुलीस इन्स्पेक्टराक सांगला. सो हांव कितें म्हणटा लोकांक, ह्या गोंयकार युथान ह्या BJPचे चडशे जे वोटर आसात तांकां आवाहन करतात, हो आयज तुमी जागे जायात, तुमी जागे जावपाची आयज गरज आसा. कित्याक तुमच्या हिमतीचेर हे सगळे जे चल्ला, तुमच्या वोटाच्या हिमतीचेर हे भारतीय जनता पार्टी उठ्ठा, तुमच्या जे खांद्यार हात घालून हे आयज आमच्या भारताच्या युथाचेर गोळीबार लाठीचार्ज करतात. सो जागे जायात. थँक्यू. कितें सांगला म्हणजे तुम्ही एक 3 दिसांनी FIR 3 दिसां भितर तूं तर FIR करना, कारवाई करना हेजेर, जाल्यार आमी नेक्स्ट टायम नेक्स्ट टायम एक मिनिट नका बोलू. कोर्टात वयतले तुम्ही डेफिनेटली इफ रिक्वायर्ड वी विल गो टू कोर्ट ऑल्सो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.